साळगावच्या खोटला वॉर्डातल्या लागवडी खातीर योग्य आशिल्ल्या जमनीचेर अनवळख्यान मातयेचो भराव घाला। सुमार 3 ते 4 ट्रक माती वाठारांत हाडून वतयल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। हे प्रकरणात उपजिल्लो अधिकारी कार्यालय आणि पंचायती कडेन लेखी कागाळ दाखल करतले अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या। हे शेत एक्चुअली हांव रोयता बी आनी केन्नाच फेर्नांडिसाचे ते पूण आयज कोण ट्रक घेवन येयल्ले माती घालून एक ट्रक घातलो आनी 3 उरलेले आमी तांकां धांवडायले आनी ते गेले म्हणटू आनी कोण लेबर्स बी आहले जाले तितल्यान आमी हांकां फोन केलो, कृष्णाक फोन केलो, प्रदीपाक फोन केलो, सगळे ते म्हणटू धांवन धांवन येयले सगळे आनी दॅट्स द थिंग। अजून फोन करून हांवें केल्लो ताका फोन पूण ताजो फोन वचो ना। तो बॉम्बे आसता। हय तेणे रोयता हांव म्हाजें शेत न्हू हें तेजें शेत। हय केन्नाच ना कॉन्टेक्ट जावंक ना अजून। तुम्ही म्हटलं हांगासर कोणाचे ते भाट आसा सो माती हाडून उतला तो हांगासलो लोकल काय भायलो? ना तो एक लोकल न्हू तो भायलो तेणे थोडीशी प्रॉपर्टी घेतल्या ताका खबर आसली की थंय त्या प्रॉपर्टीक एक्सेस खंयसरूच ना, सगळे वटेन शेतां आसा आनी फक्त वाट आसा जाल्यार ती सगूण पेडणेकराच्या घरा कडल्यान घेवची पडटा। तो पूण जर त्याची प्रॉपर्टी दुसरीकडे आहा आनी ताका जर एक्सेस वाटना जाल्यार तो दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टी शेतान आमकां कळना। हांगा तशेंच जालां न्हू, कायदो तो कोण पळयत ना। हांगा पंचायतीचो जर ताका सपोर्ट आहा जाल्यार आमी तुका तूं वच माती मागीर रस्तो तुका करपाक आमी कितें हेल्प करता अशें कितें जालां आसतलें। आमी नको आतां कितें थ्रू मिडिया डेप्युटी कलेक्टराक कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम तुमकां आपयल्या की डेप्युटी कलेक्टराक आमी जें सांगलां तें तेंच्या कानार पडोनी आनी फॅक्ट तांकां कळोनी म्हणून अशी माती वतल्या म्हणून। पंचायतीक डेप्युटी रिटर्न कितें दितले तुमी? ओरल जे दिला न्हू तोय कोण एक हाय ऑफिसरूच आसा ताणें तांकां ओरली सांगलां। फाल्यां सकाळीं आमी लेटर दितली। पोट येयलो मनशाचे रस्ते खंय शेतांतल्यान कोत्तेले म्हणल्यार कशें कोणाचे आमी खंयसरूच जावं आमी खटला लोक आमी केन्नाच दिवचे ना। रस्तो करपाक शेतांतल्यान आमी केन्नाच दिवचे ना, माती घालून दिवचे ना। आमी रावतेले एंड वील फायट फॉर आवर रायट।